Shimon koloi tuja uchi dongrachi doin magawada koi devachi vidi sori haweta kusha kai santos makani dolia haweta Devashi viswas dorun haweta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी Amen. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आयज नोवेनाच्या 5व्या दिसा खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबांक आनी पिडेस्तांक भेटयलोलो दीस देखून आमचो विशय जेजूच्या पावलांनी चलून कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवया. आमकां दर एकल्याक आमचो कुटुंब जावंक जाय एक मोगाचें भांडार. आवय बापूय आनी भुरगीं दर दिसा घोरावी मागण्या वरवीं दर एकल्याची जबाबदारी एकामेका सोवे मोगान शांतीन एकचारान आनी सहभागिलीपणान जियोंक. ज्या गोराब्यांत मागणें आसा तो गोराबो सदांच एकवटान जियेता. आमच्या गोराब्यांनी आमच्या सांगाता आमची जाणटी जियेता वो केन्ना केन्नाय ती पिडेस्त जातात. तांचो आमी मोगान सांबाळ करूंक आनी आमचो गोराबो देवाच्या मोगाच्या आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो जावंक आयच्या नोवेनाच्या मिसांत बागिवोन फ्रांसीस सावेराची मोजत मागुया. आणि जायते पावटी आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत मागण्यांक वेळ दिवंक जेजूच्या बऱ्या गोवाय जावंक आमी चुकल्या. तर मिसाच्या भेटेंत वांटो घेवच्या आदीं सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बनिलो म्हजो नांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. ह्या पासाद भाग्यान सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओतरेकून रावशें कर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावतलीं आनी ताची वाखाणी गावून आसता
आमी ताका मेळूंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस पुर्वादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवंत. जमनीचें फळ जातलें इस्रायलांत उरल्यान तांचें व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उरल्यान आनी जेरुजाल्यांत वांटवल्यान तांकां पवित्र म्हणटलीं. आनी जेरुजाल्यांत उरल्यान तांकां उरलोलो जोमो म्हूण वळखतलीं. सर्वेस्परान नितीचे आनी निसंतनाचे शिरोंतीन सियोनाचे दुवेचो मेळ धुवन काडतोच आनी जेरुजाल्यांत रगत वारयल्या तांतलें तें शार नितळ कोत्तोच. सर्वेस्पोर सगल्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यांत तांचेर देंवून येतलो. आनी दिसाचो एक कूप आनी धुंवर कसो आनी रातचो जळट्या उज्याचो पोरजोळ कसो थंय ओस्ती कोत्तलो. दिसाचें वत मारता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येतात तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगल्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटो तंबू जातली. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे पोरी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवोंट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकाच बांदवळेची अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां ती म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता म्हणुया. सर्वेस्पोराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळीं उबी रावया. दोलवारांच्या सर्वेस्परा आमकां पोत्तून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू कफेर्नावांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका परतून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलो आनीक एकदम वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनीक ताका बरो करतां. परती पालून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना.
एक उतर मातुलोय आनीक म्हजो चाकर बरो जातलो. तो रावूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनीक म्हजे खाल शिपाय आसात. आनीक तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनीक तो वेता. दुसऱ्याक ये आनीक तो येता. म्हज्या चाकरांक अशें कर आनीक तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनीक आपणा फाटल्यान येतेल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बाबार्थ म्हाका इस्रायेलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंती आनीक कोस्तोमते तावन जायतीं जाणां येतेलीं आनीक आब्रांव, इजाक आनीक जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Papani tuka Krista. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूच्या पावलांनी बागीवोन सान फ्रांसीस सावियरा भाशेन कुटुंबांत सोहोबागेलीपण जियोवया. आयचें 5वें नोवेन आमकां आताक 5 बोटां आसा पूण तीं सगळीं एका सारकीं न्हय म्हूण उगडास करता. आनीक तशीं आमचीं कुटुंबां जशीं आताक 5 बोटां पूण तीं सगळीं एका सारकीं न्हय तशीं आमचीं कुटुंबां. आनीक आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आमी कुटुंबां पासत आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेवंतांचो उगडास करता, देवाचो आदार आनीक आशिर्वाद मागुया. कुटुंब देवाचें देणें. ती एक देवाची येवजण. एकामेकांताय मान, हुस्को आनीक उदार आमी जावया. एकामेकाक आमी सांबाळून व्हरुया. एकाच उतरान कुटुंब जा. हें सदांच उगडास धरुया. आदवेंताचो काळ आनीक हो पयलो सातोळो बोरवाश्याक भेटयला. बागीवोन फ्रांसीस सावियराच्या विणवणेन आमच्या कुटुंबांक देवान आपलो आशिर्वाद दिवंक आमी एमिसाचें बलिदान भेटोवया. पवित्र पुस्तकांत जायतीं कुटुंबां आसात. आदामाचें, अब्रामाचें, नोवेचें, मोइजेसाचें आनीक तांचें जिवीत देवाक मानवलें. पवित्र पुस्तकांत आमकां नाजारेतचें कुटुंब मेळटा आनीक तें नाजारेतचें कुटुंब सगल्यांकीन उत्तम. ताची देख आमी घेवया. जुजे एक नितिवंत मनीस. देवाच्या येवजणेक तो खालती रावलो, आयतो जालो. मोरी सगळीच कुरपेन भरलेली पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जायत्यो वस्तू तिका सजमूंक ना. जेजू देवाचो पूत पूण नाजारेतच्या गोराब्यान कुटुंबांत तो खालती जाता आवय बापायक. जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन मनशा मुखार तो वाडत गेलो. आमच्या कुटुंबांनी जुजेचो जागो एक बापूय घेता आनीक मोरयेचो जागो एक आवय आनीक भुरग्यांचो जागो जेजूचो जागो भुरगीं. जाणवायेन, पिरायेन आनीक देवकृपेन ती वाडूं म्हूण मागुया. मानान, मोयपासान, सोहे बागेलीपणान जियोंक
आमी मौन करुया. आमी एक फामील, एकामेकाची दुस्मान न्हय. जायते फावटी आमच्या फामिलींनी माय वे इज हायवे. बापूय सांगता तें जालें, ओ आवय सांगता तिच्या मेजगतीक वचूंक उपकारना, ओ भुरगीं आपल्या बाद्याचीं. सिनड आमकां एक मौन आपणावंक आपयता. जेजूच्या मिसावांत मिसळ जावन सोहेली बागेलीपण आनीक एकचार तिरावंक. कुटुंबाचेर नियाळ करता आसतना 16व्या शेंकड्यान एका कुटुंबाचो म्हाका उगडास आयलो. गॅरी नांवाचो एक बिझनसमॅन. रीण काडून तो आपलो कारखानो चलयतालो. रीण दिवपी जाणटो ताचें मुखामोल राखसा भाशेन आनीक नाडबुदीचो. गॅरीक रीण फारीक करूंक जायना म्हूण गोमल्या उपरांत हो जाणटो म्हणटा, तुजें रीण हांव विसरतां, तुजी चोली म्हाका दी, तिचे लागीं हांव काजार जातां. गॅरी चिंतनांनी घुस्पलो. ताचें रूप बदल्लें. ना, हीं उतरां जर गॅरीन म्हणूंक ना जाल्यार ताच्या मुखा मोळार तावन त्या रीणकारान पारखिलें. ताची बायल दुखी जाली. तिचें काळीज सगळेंच फाफसोलें. ताजो पूत रागान बोल्लो. पूण डू शांत. ती चिंतूंक पडली. We have the same problem, but we have different approach of a father, of a mother, of a brother and a sister. नाडबुदीच्या मनशान तें चिंतलें आनीक म्हणूंक लागलो, बरें अशें करुया, तुमच्या बागेंत हांव 2 फातर विंचतलों, काळो आनीक धवो, आनी तो हांव पोतयेन घालतां. तुजे धुवेक विंचून काडून दी. काळो विंचल्यार तुजें रीण हांव विसरतलो, पूण तुजी चोली म्हाका दिवची पडटली. धवो विंचून काडीत जाल्यार हांव तें रीणूय विसरतलो आनी चोली म्हाका नाका. आपणा लागीं रीण फारीक करूंक जायना म्हूण गॅरीक आतां आनीक देर इज नो ऑप्शन. सो नाडबुदीचो सकला ओडो घातलो आनीक ताणें 2 पाशाणी फातर काडले. आनीक दोनूय खाये म्हूण त्या चेडवान पळयलें जाल्यार, त्या धुवेन पळयलें जाल्यार तें उगी रावलें. भाव म्हणूंक लागलो, नाका, पाड पडूं हें सगलें. जीव आसत जाल्यार आमी भीक मागुया. पूण आतां त्या चलये लागीं, धुवे लागीं 3 ऑप्शनां आसा. ना म्हणूंक, पोतयेन हात घालूंक आनी दोनूय फातर काडून त्या नाडबुदीच्याक लॉस करूंक, ओ तिसरें ऑप्शन भिरांतीन तो आनी कितें वायट करीत म्हूण फातर काडून बापायक सुटका दिवंक, आपणाचें गुलामपण तारावंक. चेडूं पोतयेन हात घालता, फातर विंचून काडटा आनीक तो पळय नासतना सकला उडयता आनीक म्हणटा, चूक जाली, म्हाका माफ कर. पूण म्हणटा, पळय, 2 फातर धवे आनी कावे तुजे पोतयेन खंयचो आसा तो पळय, त्या प्रमाणे थाराय.
आनीक तो नाडबुदीचो आपणाक लॉस जायना जावंक तो रीण बक्षिता आनीक ते चेडवाक सोडटा. Sometimes in life we say there is no option. There is an option. You have to have faith in God and trust in yourself. For the Bible says, seek and you shall find. Ask and you shall receive. Knock and the door will be open to you. Sometimes we feel when we are left with no option. Never forget that wisdom comes from the Lord and trust in Him all the time. जायते फावटी आमकां दिसता हांव आतां कितें करूं आनीक दुसरी वाटूच ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनीक सर्वेस्परान जाप दिली. आनीक जायते फावटी आमी उगडास धरूंक जाय आमी तितलीं दोडदिरी न्हय. आमी देवाचीं भुरगीं चुकता असोकतायेक लागून पडटा परतून आमी उठूं या. बोरमाशाचीं मनशां आमी देवाचेर आमी पातयेवं या. We sometimes say there are so many problems in our families, but God created you as a solution. He has not created you as a problem, and don't add to the problems. जेजूच्या पावलांनी बगिवोन शावियरा भाशेन कुटुंबांत आमी सो बागेलीपण जियोवया. सान फ्रांसीस सावियर एका कुटुंबांत जल्मलो वाडलो तत्वांनी ताची वाड जाली. आमचीं तत्वां सोबे माजार ती पळजळूं दी. गुप्ती स्वर्गार आसलेल्या देवा बापाक मोहिमा दिवचे पासत. पवित्र सोबा आमकां शिकयता कुटुंब एक ल्हानशी पवित्र सोबा. जेजूच्या पावलांनी चलून बगिवोन फ्रांसीस सावियरा भाशेन जेजूच्या मोगान लासूया. मोग शांती विस्तारुया. शुभ वर्तमानान शोधपोती आपल्या घरच्यां पासत मागना आपल्या चाकरा पासत. दिसता हांवें मोगाच्या बाबा भयणीनो मनशाळ आमी जावया. लेट्स बी ह्युमन. आमच्या घरांत आसलेल्या पिडेवंत बाबा भयणांक तांचेर आमी उतरांनी तांचें जिवीत अदीक जोड करची न्हय, पूण मोगान सुस्निकायेन तांकां सुदर्सून व्हरुया. जिवीत जोड जाता तेन्ना आयचें अंतर्गीत आमकां सांगता देवाच्या घरा आमी संतोशान वचूया. मागण्याचो जागो तो वेळ आमी सारुया. मागणें आमी करुया. पाप साहेब फ्रांसीस आमकां अशें म्हणटा देर इज नो परफेक्ट फादर, देर इज नो परफेक्ट मदर, देर आर नो परफेक्ट चिल्ड्रन, but it should be our concern to grow out of imperfections. आनी पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी आमकां म्हणटा देव आपल्या मनशाच्या सांगाता सदांच आसा. तो तांचो आदार, तो तांचो आलाशिरो, तो तांचो आसरो. आमेन. उबे रावया. ह्या वेळार आमच्यो थोड्योश्यो गरजो बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपले शिकवणे
कुटुंबांनी एकचारान सौभागिलीपणान आमचें क्रिस्ती जिविताचें मिसांव सगल्यांनी जिवंक आनी तें ऑर्ताबरीत करूंक आपल्या लोकांक बेस बरे भाशेन शिकोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी उजवाड मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आमच्या सोबीत गोंया पासत वावरूंक धर्मांचो भेदभाव जाती कातीचो वेगळोसार करिनासतना सगळ्या गरब्यां पासत तशें पिडेस्तांचे उदरगती खातीर बरें करूंक आनी मोगान स्वताची सेवा तांकां करपा मागोया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या गरब्यांनी दिसपट्ट्या मागण्या वरवीं आनी देवाच्या उतराचे मोडणे वरवीं सगळीं आवय बापूय आनी भुरगीं एकचारान आनी सौभागिलीपणान जिवंक बापा लागीं मागोया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आयज खेरीत भाशेन सगळ्या पिडेस आसरोल्या आमच्या भाव भयणीक आपल्या कोश्टां दुखांनी कुर्सावेल्या जेजू घोटाय दिवंक आनी देवाचे खुशी प्रमाणे तांकां पेकोवणी फावो जावंक म्हूण मागोया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोदयाळ बापा, आमच्यो कालच्यो गरजो आमी तुका उबारल्यात. हांगासराचेर आसल्या आमच्या जाण एकल्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, वावराचेर आनी खेरीत भाशेन पिडेवंतांचेर भाग्यवान फ्रांसीस सावेराचे मजतीन तुजो आशिर्वाद घाल. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. वाटेनांतानी घालशीत ह्या वेळार उड्या सोऱ्या बरोबर आदारार घालुया आमचे गोश्ट दूख आनी वाव फामील सोयरे मोनी सगलो संसार घालुया आमचे गोश्ट दूख आनी वाव फामील सोयरे मोनी सगलो संसार घालुया आमच्या दुखाचे थेंबे दवरुया आमच्या काळजाचे आवडे उड्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोनया घाले बेटे तुझे दोळे उड्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोनया घाले बेटे तुझे दोळे. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हाताय बलिदान आपल्या मनाकाय भुमीक आमच्या लागी पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागणें तुज्या मुखार चोडूं. तुजो एकलोच पोत मनीस जालो हो वर्तो गोड संबरमच्याक नितळ निर्मळ काळजान तुजी भक्ती करूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वादा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तान जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयिल्लो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उजवण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें.
हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलोलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरों सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तूं इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरझोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीत भाशेन आमच्या कुटुंबाची आनी आमच्या पिडेस भाव भयणाची दया कर आनी तांची तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पोती बागिबोन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भगवान फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या जाण एकल्याच्या कुटुंबाचेर बापाचो आशिर्वाद मागतना जायतीं आमचीं भाव भयण आयज आमच्या मदें नात. तांचो उगडास करून तांकां स्वर्गीचें सूख फावो कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणांका पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. भितर येवचें म्हाका पावना, तुमच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणींच कुमन्यांव घेवंक फुडें सरचें. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
सोटा वरण सोता गावान दोम दोम ओसे बेटोनेचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पृथ्वी साक्षी दिवो जाता स्वर्गाचो दोस तुजो भुकेक लागून पिडेक लागून बाबोय रडटा दुखीत उडून चलया आमी संवसार फुलो तुका पुसून काळजां पुसून गोचे मोदक पांगरू नेसूंक बोरबा शाची दिवली पेटो Deva utor mogan yedam deva uno morun vadav doshes amka favozali Yerui reni vatun ami zatav papa burgi tuji zatav kori baboy sogli Gavatop zata, izan zorta, goran zorta, gavan dom dom, ose betonezo. Uzvar amcia civitato zata, pritve sakshi, vivo zata, sorga sotos tuzo. Lagun baboy, rota duki, udun solya, ami संसार फुलो. Tuka pusum kalsa, pusum goche, modak pangru, nesum borba, shashi diuli peto. Deva utor mogan, yedam deva uno morun, vadav doshes amka favozali. Yerui deni vatun ami zatav baba burgi tuji zatav kori baboy sogli. मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासुया खेरीत भाशेन आमचे कुटुंब नाजारेच्या कुटुंबा सारके जावंक आमी मागुया आमचे पिडा कोश्ट आमचे रोग जेजूच्या हातान घालून आमकां जोण एकल्याक पेकोवणी मागुया आमचे दोळे उगडुया आनी सगलीं आमी उबी रावुया प्रार्थया देवा आमच्या बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतेर वस्तू मदें आमी जियेतना
सर्गेच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तगतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सोगलीं आमी बसूया. आयची मिसाची भेट समोरुमल्या पाद्री माथ्यो सिक्वेरा आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या पाद्री नोएल मेनिझीस हांकां आमी दिनवासता. तेच भाशेन दुसरे याज्ञीक हांगासर आसात तांकांय आमचे दिनवास. हे मिसाचे भेटेन गायनांनी भोक्तीन वाडूंक आमकां आदार दितल्या आमच्या गायन मंडलाक आमी दिनवासता. आयची मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्या आल्दोना वाराड्याच्या सगल्या भावा भयणांक आमी दिनवासता आनी बरें आवडेता. आयज बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे भाशेन सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:15, 9:30 आनी 10:30 वाजता. सांजेची मिसा 4:45, 5 आनी 6 सवांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11 आनी सांजेची 3 ते 6 पर्यान वचूंक येतात. फुलां व फुलां पासत पयशे कोणूय भेटूंक सोदता जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तुमच्यांनी दिवूंक जातात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून तुमी ती दिवूं येता. कोणूय सांडलोय जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून व आमच्या बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून कळोवचें. दोर मिसाची भेट आनी पवित्र संस्काराची बोजोण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. नोवेनाच्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान पवित्र संस्काराची बोजोण आसतली. थंय तुमी वचून मागण्यांत तुमचो वेळ सारूंक जाता. आयज पेकोवणेचो दीस, हिलिंग डे, आनी हो दीस आमी कुटुंबा खातीर आनी पिडेस्तां खातीर भेटयला. आयज खेरीत भाशेन आमी पिडेवंतां पासत मागता आनी भोव करून पावणेचारांचे मीस हें आमी तांकां भेटयलां आनी ह्या वेळार खेरीत मागणें आसतलें. नोव्हेंबराचे 30वेर बुधवार हो दीस याज्ञिका आनी म्हत्वाची भावा भयणां पासत भेटयला. त्या दिसाक पावणेचाराच्या मिसांत आमी तांचे पासत मागतल्या. डिसेंबराचे 1 ब्रेस्तारा दिसाक सकाळचे 10:30 मीस आसचें ना. त्या वेळार अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग जातली. ताचे उपरांत 12:30 कोंकणी भाशेन मीस जातलें. आमच्या सेवाधर्माची पुस्तिका आमच्या वॉलंटियर्साची तुमकां विक्रेक मेवतात. ताचें मोल फकत 20 रुपया. निमणो आशिर्वाद घेवंक सगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. तुमचे कुटुंब मोगाचे, शांतीचे आनी मागण्यांचे जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान करुया. बागिवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार
मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागतांव. तुजी गरज तुजें मागणें बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापाक उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. मोगाच्यानो तुमकां कसली वस्त वो मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. तुमकां कोणाकूय खुशी जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी आनी तशेंच पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हे प्रोग्राम चालू आसात ते तुमच्यांनी पळोवंक जातात. जोरी कोणाक तुमची खासगी मागणी